तुम्ही हाली दिल्ली वचून येयल्यात आणि दिल्ली वारी चालू आसा हेच्याबद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा? कशें दिल्ली आमी गेलेले हेजे दिसा ट्युजडे दिसा गेलेले पार्लमेंट पळोवपाक. आमकां आमचे अध्यक्ष भाई सदानंद शेट तानावडे जो पार्टीचो अध्यक्ष आसा ताणें आपयलेले. तेजे लागून आमी तिनूय आमदार गेलेले, अटेंड केले आनी सांजचे रिटर्न येयले. सो पार्लमेंटान कित्याक फर्स्ट टायम आमी केन्नाच पावना न्यू पार्लमेंटान, सो ते अध्यक्षाच्या निमतान आनी आमचो राज्यसभा एमपी भाई सदानंद शेट तानावडे तेंच्यांनी आमकां नवीन जे राज्यसभा कामकाज कशें चलता ते दाखयले आनी ओल्डी जे आमचे पयलींचे लोकसभा राज्यसभा जे आसलेले पार्लमेंट हाऊस तेवूय पळयले आमी. आयज जी मिटींग आसलेली ही मिटींग आमी अटेंड केलेले आनी हेजे भितर आमचे जे पार्टीचे इलेक्शन्स आसा तेजे बाबतींत आमकां म्हायती दिल्ली आसा. जी आयज मेंबरशीप कंप्लीट जाल्ली आसा, एक्टिव्ह मेंबर जाल्ले आसा, बूथ लेवल्स आतां इलेक्शन जाल्लेले आसा, आतां मंडल लेवलाचेर इलेक्शन जावपाचें आसा. सो हेजे बाबतींत आमकां म्हायती दिताली. ते प्रमाणे 25 डिसेंबराक गुड गव्हर्नन्स जो आमी सेलिब्रेट करूंक जो आमचो लेट प्रायम मिनिस्टर श्री वाजपेयीचो वाडदिवस आसा तेज्या निमतान. सो हेज्या लागून आयज हे प्रोग्राम आसा. दिल्ली तुमी कोणाक लिडर्सांक मेळ्ळे ना? आमचो लिडर आमचो पार्टी अध्यक्ष जो राज्यसभा एमपी आसा सदानंद शेट तानावडे तेणेनूच आमकां आपयलेले. तेच्याच बरोबर आमी पार्लमेंटान गेले. आनी खंयच्या विशयाचेर चर्चा जाली? खंयची चर्चा जाल्ली ना. बाकीचे कितें आसा ते पार्टीचे डिसिजन. आता बाकीचे आमदार आता बीजेपीचे दिल्ली गेल्यात, सो तेंची तुमची कितें आयडिया? असो सीएम जेन्ना खंयच्या प्रचाराक वयता या खंयच्या प्रोग्रामाक वयता, राजस्थानाक जे ऑफिशियल प्रोग्रामाक गेलेले तेन्ना तो खंयच्या आमदाराक घेवन लास्ट टायम जेन्ना हांगा आमचे चेन्नई गेलेले तेन्ना बाब केदाराक घेवन गेलेलो. तेजे उपरांत जेन्ना आनी एक कडेन गेलेले तेन्ना हांवूय बरोबर गेलेलो. अशे कितलेशे आमदारांक ते आपल्या बरोबर घेवन वयता. हेजे भितर हे न्यू हे न्हू, ते फक्त हे रॉंग हे गेले, बट ते एक्चुअली गेल्यार राजस्थानाक प्रोग्रामाक लागून प्रोग्राम अटेंड करपाक लागला. ओके, कॅबिनेट रिशफल जाता म्हणटा, तुमकां कितें गुड न्यूज बी आहा, कितें कळ्ळा तुमकां? कांय खबर ना म्हाका. तेजे डिसिजन जे आसा ते आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आनी गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद आसा सर डिस्कशनाक आसा? कांयच ना अजून पर्यंत कांयच. 8 जाण तुमी बीजेपीन गेल्ले, कांयच ना सध्या कांय ना. ते अनकंडिशनल गेलेले आतां जॉईन जावन आमकां 2.5 वर्सां जावपाक गेली. सो तशें कांयच ना. जे पार्टीचे डिसिजन आसले तेजे भितर आमी आसता.